शांतादुर्गा अपॉइंटमेंट आहा रेजिडेंसी मड्डार. म्हजो फ्लॅट आसा ग्राउंड फ्लोर. हांगा कितें जालां 2017 पयशे काडिल्ले 20,000 रुपीज की आमकां वयल्यान लिकेज जाता म्हणून शेड घालपाक. 2017 20,000 काडले 20 फ्लॅटाचे. पूण 2017 नंतर मध्ये गडेकर आहा रवींद्र गडेकर सेक्रेटरी आणि तेजी प्रेसिडेंट आहा एसम्पशन फेर्नांडीस. ते गडेकरान मदींच डिसायड केले की आमकां शेड नाका कित्याक शेडीचो कॉस्ट आतां 5 लाख 50 to 6 lakhs आणि आमचें कॉन्ट्रिब्युशन 20,000 एडिशनल काडून 4 लाख जाता. तेन्ना आमी ते प्लास्टरींग बी तशें करया. पूण म्हजें तांकां सदांच ओपस आशिल्लो की प्लास्टरींग करून तें सक्सेसफूल जायना. आमी शेड घालया, मेंटेनन्सचे थोडे पयशे आहा प्लस अकाउंटार थोडे डिपॉझीट आहा ते काडया आणि 6 लाखान करया खंय तरी एडजस्टमेंट करया. म्हणल्यार तो एग्री ना. आपूण 5 years वॉरंटी दिता म्हणलो तेजी आनी कांय जावचें ना आणि तेणी ते प्लास्टरींग करया म्हणून ते डिसायड केलें आणि काम चालू केलें. काम चालू करतना आमी तेजेर सर्वे करतालो हांव प्लस आनी सिंत्रे म्हणून आहा राजू सिंत्रे म्हाजो नेबर हांगा. ते दोगूच आमी सर्वे करताले वचून कितें हाडटा तर एक सुद्दां सिमेंटाची पुती ना कांय ना. जस्ट वयर वचून वॉश केला, वॉटरप्रुफींग पेंट मारला. ऑलमोस्ट 400 स्क्वेअर मीटर कितें आहा तें वॉटरप्रुफींग पेंट मारला आणि त्यांनी काम सोंपयलां. ते काम जे केलां तेजेर म्हाका तरी दिसता की 50-60 हजाराचे वयर तो कॉस्ट जावचो ना. जर हांव 1 लाख म्हणटा 1 लाख सुद्दां म्हणलो तर तेणी 2,80,000 रिफंड करपाक जाय न्ही प्रत्येकाच्या ओनरांक. कित्याक हांगा हो फ्लॅट कंप्लीट खाली आहा. सगळे जाण बॉम्बे आसता. लोकांनी शेड घालता म्हणून पयशे काडिल्ले हांव 20-20 हजार. पूण हांव कितें म्हणटा तुमी शेड घालूंक ना आनी ते वॉटरप्रुफींग म्हणटा ते वॉटरप्रुफींगूय ना ते पेंट जाला वॉटरप्रुफींग ओके. पूण हांव कितें म्हणटा तूं 50,000 60,000 जाग्यार तुमी 1 लाख काडा आणि 2,80,000 लोकांची रिफंड करा. ते रिफंड आयज पर्यंत जायना आणि कोणाक कांय पडलेलें ना हेजेर. कारण ते बॉम्बे आसता आनी तांकां कितें खबर ना कितें चल्लां. ते आतां हांगा हॉलिडेन मेन जुनान रावतात चल्ले. म्हणटकूच आतां हो शेड घालूंक ना. वयर आजुनी उदक 2017ची खबर वयर आजुनी न्ही फ्लॅटांनी देंवता भितर उदक सगळ्याक आमच्या भितर आणि ते सगळे फ्लॅटांनी भितर वयता पावसाच्या दिसांनी. हे प्रॉब्लेम आसा. कळ्ळें. दुसरी गोश्ट कितें हांगा लेडीज रावता सगळी ती थोडी न्यूजाचेर उलोवपाक बी भियेता जायना. कळ्ळें. दुसरी गोश्ट हांवें तांकां 20,000 दिवंक ना. तेणी 3,80,000 घेतल्या 3,80,000. हांवें दिवंक ना तांकां 20,000 कित्याक तुमी शेड घालूंक ना. हांव कित्याक दिवं हांव जाणा न्ही ते कॉस्ट कितको ना. ते 10-20,000 हांव दिवना म्हणून एवरी मिटिंगेक एवरी ते व्हॉट्सएप ग्रूप आहा पळय ते घालता की वेर्णेकारान 20,000 दिवंक ना. तेका लागून सगळें काम उरता हें उरता तें उरता प्रत्येक खेप. आणि ती लेडीज आहा पळय आमी ही म्हणटा कोण सांग प्रेसिडेंट म्हणून आहा एसम्पशन फेर्नांडीस. ती न्ही मदेकूच ग्रुपाचेर कितेंय घालतली वेर्णेकार लायर हें तें पळय वेर्णेकार लायींग हें तें आनी मदींच टेक एक्शन अबाउट द टेम्पल सायड एक्रॉचमेंट ओवर प्रॉपर्टी. तूं कमिटीचेर कितें आहा तितकेंच उलोवंक शकता. सायडीक टेम्पल आहा तेजेर म्हाका एक्शन घे हें एक्शन म्हाका कित्याक इन्वॉल्व करता. म्हजें कितें देणें घेणें आहा कांयच ना थंय. तूं फक्त तेजेर पळय प्रत्येक खेप 20,000 लागून काम उरता. 20,000 पळय म्हणटा हे एडिशनल कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें एक्स्ट्रा पयशे मागलेले मेंटेनन्साचे एडजस्टमेंट ना वचून एक्स्ट्रा पयशे मागिल्ले. ते एक्स्ट्रा पयशे आमी हे काडल्या तुमकां दिल्या सगळ्यांनी. ते मेंटेनन्साचे कितें येयलें जाल्यार जावं कितें आहल्यार ते 20,000 काम उरता. कित्याक म्हणटा तूं. हांव सुद्दां हांवें तांकां मार्च पर्यंत पेमेंट दिला. कळ्ळें न्ही. हे 20,000 तेणी घेतले आनी तेजेर कितें बरयलां 20,000 कोण दिता आनी टायम लिमिटीचेर भितर इमिडिएट दिना जाल्यार 5,000 रुपीज फायन. फायन तूं कोणाक घालूंक शकता. तूं ज्या मनशाक लोन दिला आनी तो लोन तुका टायमिंगेर दिना तेका तूं फायन घालूंक शकता. म्हजे कडेन तूं पयशे मागता फ्लॅट ओनरा कडेन कॉन्ट्रिब्युशन एडिशनल त्या मनशाक तूं टायमार दिना जाल्यार आपूण फायन घालतलो 5,000 म्हणटा. म्हणजे लॉ रेग्युलेशन कांयच खबर ना. दुसरें आतां काल तांकां पयशे दिले मार्च पर्यंत आनी म्हणलें ते मेंटेनन्साक संडासाचें उदक सगळें भितर येता फ्लॅटान ते मेंटेनन्स कर. ते म्हणटा तूं 20,000 दी पयले. अरे ताका म्हणलें तुका हांवें रेसिडी दाखयल्ली हांवें मार्च पर्यंत दिल्ले आहात 25 मार्च पर्यंत. कळ्ळें न्ही. तुका मेंटेनन्स दिले ते मेंटेनन्स ना ते म्हणटा 20,000 कित्याक तुका तो इश्यू म्हणल्यार 2017 तुवें शेड घालूंक ना लोकांचे पयशे रिफंड कर ना म्हणटा तो करिना. तुजे पयशे घाल आनी तूं हें कर. म्हजे मनीस हाडून हांवें टॉयलेटाचेर सगळे चंबर काडले. चंबर काडून हांवें तो रिपेर केलो सगळो. तो कांयच मेंटेनन्स बी करिना. म्हाका समजना ही बिल्डिंगेची परिस्थिती जातली कितें ती. हय हे टॉयलेटाचे
सगळे उदक भितर येतालें कशें आहा ती पळय. हे संडास भरलेलो आहा पळय भितर सगळो जाम जाल्लो. ते सगळे क्लीन केला हांवें आनी क्लीन घेवन म्हजे पयशे मोडून सद्याक केल्ले हांवें. दुसरें तेणी कितें केलां, म्हजे फाटल्यान हांगा म्हाका डोर आहा, म्हाजे 2010 घेतिल्लो फ्लॅट, ते म्हाका फाटल्यान डोर आहा म्हणून हांवें कितें केलो, हो कंपाऊंड बिल्ड केलो म्हजे पयशे घालून. ते कंपाऊंडाचेर दाखया तुमी, कंपाऊंड आहा असा फूल बांदिल्लो, हेवटेलो तुटलो आनी म्हज्या फाटल्यान डोर आहा सेफ्टीक लागून केल्लो. तेणी कितें केलां आनी हांव दार उगडून फाटल्यान बसता हे करता म्हणून हांगा कंपाऊंडाच्या सकयल्यान डायरेक्ट हांगा पायप घातला टॉयलेटाचें आनी ते उदक संडासाच्या भायर सोडटा आनी हांगा इतको स्मेल मारी न्ही. ही प्रॉपर्टी लोकांची, तुका लोकांचे प्रॉपर्टीन सोडूंक जायना. हे रवींद्र गडेकरान केला. मागीर तेन्नाच्यान आमी फाटले दारूय उगडपाचें बंदच केलां. आमी तर येत ना आतां हांगा भायर, कांयच करूंक ना, मेंटेनन्स कांय करिना. दुसरी वयर आतां तूं पयशे न्ही तेवढेन दाखयता. हें आसा शेडीचे आतां हे पडलेले आहा वयर, कांय ना पळय, कांयच ना, सगळे वयर न्ही ओपन आहा. सो ही बिल्डिंगेची परिस्थिती कितें जातली म्हाका कांय समजना. ओनर कोण, आमी फ्लॅट ओनर काय कोण आमकां कळना. जो गडेकर रवींद्र म्हणटा पळय ताजो फ्लॅट ना कांय ना हांगा, तो रावता नो डावट, पूण तो सेक्रेटरी म्हणून आतां वागता. सेक्रेटरी म्हणजे कितें जालें, कमिटी केल्ली 2013 कमिटी 2013 केल्ली आनी ती एक्सपायर्ड जाली 2018. ही रजिस्टर्ड सोसायटी ना, 2018 सोंपली. पूण 2018 सोंपूनय तो आजुनय आपूण सेक्रेटरी म्हणून तो काम करता आनी ती प्रेसिडेंट करा. म्हाका कांय ना, नवी कमिटी करूं ना. कित्याक सांग, हांव असले कमिटीचेर फ्रॉडगिरी करणाऱ्याचेर हांव रावचो ना, म्हाका नाका. हांव सिन्सियर रावपी, हांव रावूंक ना कमिटीचेर, नवी कमिटी करूं ना. पूण ते एक्टींग म्हणून सेक्रेटरी हें करता. पूण हांव कितें म्हणटा, तूं कर काम, कांय प्रॉब्लेम ना, म्हजें तेंचें कांय ना. म्हजें पर्सनल तेजे बरोबरूय ना, गडेकारा बरोबर आनी ती एसएमशन म्हणटा तिचे बरोबर ना. पूण तांकां कितें जाला, म्हजो रिवेंज घेता म्हणजे हांव ते 20,000 दिना आनी ते लोकांचे रिफंड पयशे कर म्हणटा. म्हणून ही म्हजे कडेन अशें ग्रुपार बी कितें घालप, फ्रॉड हें तें करता, सांगता हें सांगता तें सांगता म्हणून आमी ताका रिटर्न कंप्लेन दिल्ली की मेंटेनन्स संडासान बी सगळें उदक येता भितर तें कर म्हणून मेंटेनन्स. हे मेंटेनन्साचें काम तो कांयच करिना. ही बिल्डिंगेचें म्हाका बरें लागना. हांवें तेजी कंप्लेनूय केल्ली आहा. आतां ते एसएमशनान म्हाका तेच पळय, हेजेर अजून कंप्लेनीचेर एक्शन जावंक ना. हेजेर आतां म्हाका वचपाक जाय, म्हाका पळोवंक जाय हेजेर कंप्लेनीचें एक्शन कितें जातलें पळय. नाजाल्यार म्हाका हायर अथॉरिटीचेर हांव वयतलो. कित्याक सांग, हांव कित्यानूच हांवें कोणाचे पयशे घेवंक ना, कांय ना. पयशे लोकांचे घेतलेले ते मनशान दिवं ना, तेजेर एक्शन जावंक जाय. ती म्हाकाच लायर हें तें म्हणटा, तेजेर म्हाका तेजेर एक्शन घेवपाचें आहा. सो तुमी आतां कंप्लेंट दिला पुलीस हांवें पुलीस कंप्लेंट दिल्ली आहा 19/4 एप्रील, कळ्ळें न्ही. दुसरें तेणी 3,80,000 रुपीज घेतिल्ले. ते घडेकर म्हणटा पळय तेणे कोणाक दिला ते खबर ना बाय. इलासा नवनाथ इलासा म्हणून दिला 3,30,000 रुपया. हांवें सांगलें हे मनशाक म्हजे कडेन हाड न्ही, हेका 3,30,000 रुपया कसले दिले. तुवें मारलाय पेंट वयर, तेका 50,000 60,000 खर्च जाता. हे 3,30,000 फ्रॉड काय कितें म्हाका कळपाक जाय. कोण तो हाड, आयज पर्यंत तो ताका हाडिना. आनी एवरी मिटिंगेन म्हणटा तो तुवें 20,000 दी, नाल्यार हें तें चालू आसता तेजें आनी पास करता ग्रुपाचेर. म्हजें नांव पिड्डार, म्हाका हें करपाची परिस्थिती हाडली. हांव करपी न्ही आसलो, म्हाका नाका. पूण म्हजें नांव बेटी विनाकारण पिड्डार जाल्लें म्हाका नाका. सांग, हे 3,30,000 दिल्यात तेजो हिशोब ना. हांवें 19 कंप्लेन दिल्ली हेजेर फ्लॅटाचेर 20,000 घेतल्या सेट घालूंक ना. हेजेर कितें तरी आतां एक्शन जावपाक जाय न्ही. कोणी तरी सारकी हितूंक सारकी क्रिमिनल, ही क्रिमिनल केस जाता. लोकांचे पयशे घेवप खावप काम करता करिना म्हणटा ती. दुसरे तेणे ते हें केला पळय, ग्रुपार घातला पळय, हांव लायर हें तें कित्या खातीर घातला ते घालूंक ना. दुसऱ्याच्या नांवाचेर तुका करूंक शकना. ते सोशल मिडियाचेर गेले न्ही, तेजेर एन्क्वायरी जावंक जाय न्ही. म्हजो डिमांड इतकोच आहा की लोकांचे पयशे रिफंड दी म्हणून म्हजी रिवेंज घेता ही. पूण तूं ते सोशल मिडियाचेर घालनाका. बरें टेम्पलाचेर एक्शन घे बी म्हूण कित्याक घालता. म्हाका आनी टेम्पलाक कितें कनेक्शन आहा. ते टेम्पल सायडीक आसा, हांव येवच्या पयलींच्यान आसा. ते आमचे प्रॉपर्टीन आहा आनी खंयचे प्रॉपर्टी ते म्हाका कितें देणें घेणें म्हाका कांय ना न्ही. तेन्ना कमिटीचेर तुमीच आशिल्ली, तुमकांच खबर आहा, म्हाका तेजें कांय ना. कळ्ळें न्ही. म्हाका इतकेंच जाय की हेजेर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. हेजी ऑथॉरिटी कोण आहा. दुसरें हेल्थाचें खूब प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. हांगा वास मारता सारको संडासाचो बी. पायपान आहा तेवटेंतल्यान सेप्टीक टँक भरलेली आहा. हांवें आतां म्हजे पयशे मोडून ते केल्या खाली. पूण एवढी टायम हांव म्हजे पयशे मोडूंक शकना. कळ्ळें न्ही. एक खूब वायट जाल्लें आहा. म्हाका समजना हे बिल्डिंगेच्या फुडें कितें जातलें पळय ती हालत. आनी कोण हांगासर ना रावना आनी कोण फुडें सरपाक तयार ना. तुम्ही पळयतात GNH.